तू पेटे घेऊन येताय, तू खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच. तो इतल्यान म्हाजे घुमटेक घडलो. हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो, हेका सोडयलो. म्हाजी आवयक मारली तेणे, आवयक मारली. हांव ते गेलो. मागीर तेणें म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन. तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या. म्हाका पळोवंक जायना आहलें. धमकी दिल्या तेणेन. तेजे पयलीं खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या, तुमको दिखायेगा म्हणून. आमचे जे आमच्या मारिया फेर्नांडीसाचे जी आयज डेड जाल्यात, जी मर्डर जाल्यात आनी ताचे भुरगे दोगूय आहात. आनी आयज आमी पुलिशेन आसले, तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी. आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FIR ताचेर करता म्हणून. एक टुरिस्ट जो आसा दिल्लीकार, तो थंयसर आपल्या घरातले सुण्यांक घेवन थंयसर तो फिरपाक येतालो. आनी हे मारिया फिलिप्स आनी फर्नांडीस जे आसा तांचे 2 सुणे आशिल्ले. ते डेली तांचे सुण्याक लागून फुफसांव जाताले, झगडी जाताले. पण ते काल खंय तरी तिणें सांगलें की तुमचे ते कुत्र्यांक हाडटात तेन्ना हंयसर हें जाता, आवाज जाता, खूब त्रास जाता. जाल्यार हेंचे तोंडाक तोंड जालें आनी हो जो दिल्लीकार आसा तो तेची आपली कार घेवन वचा आसतना तेणी फास्ट कार अशें व्हेलें की ती मारिया फिलिप्स जे बसलेली तेच्या वयल्यानसून हो कार व्हरपाक आयले आनी ती बायलेक थंय जाग्यारूच मरण आयलें. आयज जे जुनसवाडा हांगातल्या लोकलांचे एकूच डिमांड आसा, जो मेरेन ताका मर्डर केसान ताका भितर घालिनात तो मेरेन आमी कारवाय जायना तो मेरेन आमी डेथ बॉडी घेयना म्हणून. पूण जे पुलीस आसात अजून मेरेन एक्युजाचें नांव दिवपा खातीर टाळाटाळ करतना आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.